कासारवाण्या जो मेन रस्तो आसा, कासारवाणे घारगळ कासारवाणे ते इब्रामपूर ह्या सायडीक जो रस्तो वयता त्या रस्त्याचेर आसा. कासारवाणे हांगा जो तिराळी जो प्रकल्प जो देगेक आसा तो तिराळी प्रकल्प खंयच्यान तरी तो बोगदो पडलेलो आसा आनी सगळें जे उदक जे आसा तें उदक सगळें संपूर्ण तुमकां जे दिसता ते रस्त्याचेर आयिल्लें आसा. सकाळी अंदाजे 10-10:30च्या दरम्यान हो प्रकार घडलेलो आसा. आता ना म्हटलं जाल्यार 1 जाल्लेलें आसा. 1 पर्यंत त्या सायडीतले जे गाडी आसा ते त्या सायडीनच रावल्यात. तशेंच ह्या सायडीच्यान जे गाडये वतात ते सुद्दां हांगा ब्लॉक जाल्लेले आसा. रस्तो पूर्ण ब्लॉक जाल्लेलो आसा. केवळ जे व्हडले जे गाडी आसा जेका आमी डिप्पर म्हणटा, मोठे गाडये म्हणटा, 60 चाकी जे गाडी आसा तेच फक्त वचपाचो प्रयत्न करता. पण मदीं जो रस्तो आसा तो खचलेलो आसा की लाखो लिटर उदक जे आसा ते उदक हांगाच्यान बंद जाल्लें वोंवत आसा. आनी सगळ्यात महत्वाचें म्हणजे ट्रान्सपोर्ट जे आसा, येणा जाणाचे जे लोक जे आसात ते सगळे हांगा त्या सायडीतले त्या सायडीन रावल्यात, ह्या सायडीतले ह्या सायडीन रावल्यात असो प्रकार घडलेलो आसा. एकंदरीत आतापर्यंत हांगा तिराळीचे किंवा PWDचे किंवा संबंधित खात्याचे खंयचोच अधिकारी अजून पर्यंत हांगा पावलेलो ना आसा. लोकांचे अशें म्हणणें आसा की बेगींतल्या बेगीन हाचेर उपाय करचे किंवा जो तिराळी जो प्रकल्पाचे जे उदक सोडलेलें आसा ते उदक वयल्या वयर थंयसर ब्लॉक करचे किंवा ते बंद करचे जाल्यारच हांगाचो जो इन्सिडंट आसा तो इन्सिडंटार खंय तरी नियंत्रण येवपाचे प्रयत्न जातले. पेडण्याच्यान विनोद मेथर. कासारवाण्यातलो गांव आनी हांगासून इरिगेशनान जी सोय केल्या उदका खातीर तो कॅनल वता हांगासून वयल्यान दोंगरा वयल्यान. आनी आयज सकाळीं 10 वरांच्या सुमाराक हो कॅनल त्या खावडे पडलो आनी फुटला तो. आनी ताचें इतलें उदक भरपूर आहा की न्ही सबंद दिसाक लाखांनी लाखां परस जातले गॅलन कॅन इतले वयता. आनी रस्त्या वयल्यान सबंद रस्तो ब्लॉक जाल्लो उदकाक लागून. जे व्हडले वर येता आनी त्या वेळार परिस्थिती जाता तशी निर्माण जाल्ली आसा सद्या. आनी जशी वटेन हे लागल्यात गाडये वाहनां सगळी काय बशी आहात चुकून बशी थोडे आजून येरादारी करतात न्ही ते परतून गेल्यात फाटल्यान. आनी हांगाच्यान फुडें रस्त्यान गाडयेन बसून गेले थंय पावतकच एकंदर स्थिती कितें रस्तो खचलेलो आसा अशें दिसता तुमकां? रस्तो खचलेलो असो दिसता थंय. कित्याक जाणा आमचे एक कुशी गिया आसली एक गाडी ती रोमलेली थंय सारकी. अजूनय थंय एक गाडी रोमलेली आसा. अजूनय एक आहा तशी रोमतात. आनी हे उदकाक लागून आनी वयलो चिखल बी जायला सबंद हेच्या वांगडा न्ही ताका लागून जाल्लें आसूंक जाय. पाणयान ताची न्ही एक्झॅक्ट अशी आयडिया येयना. आनी गाडये जर ल्हान जर वचत जाल्यार ते व्होंवन वचूंक शकता अशी स्थिती आसा. जावं शकता एक वेळ सांगूंक जायना कशी परिस्थिती जाली ती. आनी हांगा सकाळीं इरिगेशनचे कांय ऑफिसर बी आयिल्ले खंय लोकांनी सांगलां ते प्रमाण. आनी ते काय एक 15-20 मिनटाचेर वयलो पळोवणी करून गेले अशें म्हणटात ते. पूण अजून उपाय योजना अशी कितें दिसना? अजून ते उपाय योजना तेजेर कांयच करूंक ना. आनी कितलेशेच उदक एक वटेन आमच्या पेडणे तालुक्यान उदकाची टंचाय जाणवता आनी दुसऱ्या वटेन आयज हें इतलें उदक गेलां, भरपूर गेलां उदक.